आमचे वांगडी विधानसभेतले बाब तिकलो, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कला अकॅडमी बाब किलनकर, बाकीचे सगळे मान्यवर, मीडिया, आमचो एक्स स्पीकर बाब तोमाजीन कार्दोस आणि तुम्ही सगळे आयज कशी बघता कला अकॅडमी जे तियात्र कॉम्पिटिशन घडोवन हाडला ए कॅटेगरी आणि बी कॅटेगरी त्याचे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी आहा आणि त्याच हितून 125 इयर्स तियात्र अकॅडमी जी घडोवन येयली तेंका कंप्लीट जाता. 125 इयर्स कंप्लीट जाताना म्हाका दिसता खूबशे तियात्र नये तियात्र स्टेजीचेर घडोवन हाडले आणि गोंयभर कितलेशेच लोकांनी हे न्यू जे रिलीज जाल्ले तियात्र थ्रू दीस कला अकॅडमीचे जे योगदान आहा तेंची पोवन लोकांनी पळयले. तियात्र म्हाका दिसता आतांच उलयतालो कितली वर्सां जाली स्टार्ट जाल्यात. आमचो मेंबर सेक्रेटरी म्हणटा पोर्चुगीज काळा वयरसून तियात्र चालू आसलें आणि एक्झॅक्ट नंबर ऑफ इयर्स नोबडी ऑल्सो नोज. आणि त्या टायमार तियात्र वॉज ऑल्सो एक बरो लोकांक कलाकार एक उद्देश एक कितें तरी बरी गजाल सांगपाक हो तियात्र घडोवन येतलो आणि इट वॉज लायक अ मिडिया रिलीज. जेन्ना मिडिया आयज येवन तियात्राचे हे बरयता तेन्ना मिडिया म्हणटा ती व्हडली ही नासली गोंयांत आणि तियात्र मिडियाचें काम करतालो. सो दे यूज्ड टू गो ऑल ओवर गोवा टू शोकेस देयर टॅलंट ऑल्सो टू गिव अ मेसेज बरी पावयताले. मास्तर इतली वर्सां जाली तियात्र वाडत गेल्लो आणि जे तियात्रांसून मेसेजी भायर सरता तितूनसून गव्हर्नमेंट पासून हाडलेले आहा. तुम्ही पयला आसतलो 2012 तियात्रा उदेशी आमचो बाब मनोहर पर्रीकर जो आयज सिका तो पासून चीफ मिनिस्टर जालो. जे तियात्रिसांचो भितर खूब योगदान आहा आणि जे तियात्रीस जे आहा डायरेक्टर जे आहा स्पेशली जे कातार करता ते व्हडल्यो व्हडल्यो मेसेजी दिता की लोक त्यो रेजिस्टर करून दवरता आपल्या मायंडान. वॉट इज गुड फॉर गोवा, गोंया खातीर कितें बरें आणि गोंयच्या खातीर गोंयच्या लोकां खातीर कितें वायट ते सगळे हे आमचे तियात्रीस भाव दाखोवन हाडटात. आणि तियात्र म्हणटा पळय ते हिंगासर जेन्ना स्टेज करता तितून एडिटींग म्हणटा ते एक जायना. आमी पिक्चरांनी पळयता एडिटींग जाता जेन्ना जेन्ना आमी उलयतात खंयचे फंक्शनाक गेले उलयता कोण तरी तेजे एक व्हिडिओ काडटा आणि तो व्हिडिओ रिलीज करता तेजेर एडिटींगूय जाता. हांव आतां कितें उलयता स्टार्ट करता आनी मागीर एंड उलयता मदले कितें काडटा आनी कितें घालता तितून एडिटींगूय जाता. म्हाकाय फाटल्या दिसांनी हे 2-3 दिसान खूब फामाद केलो. हांवें तेजेर व्हडलें हे दिवंक ना. I did not retaliate because sometimes you have to accept good things and also criticism. And criticism jenna jata tenna we also change. We also try to see where we are gone wrong, if we are gone wrong. But sometimes people believe what is being said. Fatल्या दिसांनी message येयली म्हाका early in the morning. WhatsApp message. Manohar Parrikar passes away in Mumbai. Body will be flown in Goa at 8 a.m. And message was released 6:30 in the morning. I was shocked. I phoned first thing to his son to find out. No, daddy is good. Now he is recovering. So these are some things. Sometimes we believe what we have not seen. Sometimes we believe in messages what are being sent, which are being forwarded. I message forward करता आणि 2 वरांनी पोत्तून एक येता. This was forwarded to me. It is a forwarded message. You treat it as a forwarded message. But sometimes wrong messages are being sent. People believe in those messages and म्हाका दिसता खंय तरी some people are trying to create divide. Some people are trying to create some confusion in the minds of the people. But here
तियात्र जे तियात्रीस आहा आणि तेजे डायरेक्टर आहा ते क्लियर मेसेज धाडटा. स्टेजीचेर जेन्ना ते आपले परफॉर्मन्स दिता ते डायरेक्ट कितें हांव पळय ते सांगता. थिंगा एडिटींग म्हणटा ते जायना. हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. हिंगासर खूब तियात्रीस आहा ते स्ट्रॉंगली उलयता आनी भियेनासतना उलयता. दे डू नॉट गेट स्कॅर्ड. दे टॉक द ट्रूथ. जे कितें मनान आहा, काळजान आहा, जे गोंया खातीर जावपाक जाय, जे गोंयकारा खातीर जावपाक जाय ते काळजानसून उलयता. तेंच्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता एंड आय विश देम ऑल द बेस्ट. जितले बरे तियात्र येतले तितले म्हाका दिसता वी ऑल एज गोवन्स वील वॉच देम एंड वी वील टेक एन एक्झाम्पल फ्रॉम दिस तियात्र टू टेक म्हणजे आमचे गोंय बरे भाशेन सांबाळून दवरपाक आमच्या गोंयकारांक. थँक यू व्हेरी मच फॉर इन्वायटींग मी. गॉड ब्लेस.